नमस्कार, आम्ही सध्या आसात पणजे म्हणजे ताज विमानता जे आता ताज विमानताच्या थंय जे सर्कल आसा ते तुम्ही फुडें पळोवपाक शकता। PNG ज्वेलर्स बी आणि वो तो रोड आसा। लायव येवपाचें कारण म्हणजे सध्या आमी जर पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटी भितर कामां जी आहा ती सामकी अर्दवट उरिल्लीच आसा आनी हे अशे चेंबर्स जे आहा हे चेंबर्स रस्त्या कुशीक आमी जर पळयत जाल्यार ते अशे ओपन आसात आनी ह्या चेंबरांनी फाल्यां जर उदक बीन भरलें आनी हो फुटपाथ आसा सो ह्या फुटपाथा वयल्यान चलत येतना लोकांक चेंबर आसा काय ना तें कांय कळपाचें ना आनी ते चेंबरांनी अशें पडपाक शकता। सो हे कितलेशेच चेंबर अजून अशे ओपन आसा। आमी आतां जर पळयत जाल्यार हे जे स्मार्ट सिटीचे जे कोण कितें कामां करतात ते आतां हांगासर हे चेंबरांचेर धाकणी आमी जेका म्हणटा वयर जे धापून घेवप आसता ते काम करपाचे तेंचे हांगासर चालू आसा। आमी हांगासर पळोवपाक शकता की हे चेंबर आतां सध्या धापून घेतात ते। हांगासर हे CCPचे आसतले किंवा कॉन्ट्रॅक्टर ते बी हांगासर कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस आसात आनी ते ओपन चेंबर धापपाचें काम हांगासर चालू आसा। क्या वो अभी आप पूरा करेंगे तब तो हम डालता रहेगा। ये अभी आप क्या कर रहे हैं सर? ये नहीं लेकिन क्या कर रहे हैं वो अभी? ऐसा कितना चेंबर है ओपन? नहीं, आप पूछ रहे थे ना कितना दिन डालेगा, तो मैंने बोला कि आप कंप्लीट होने तक डालेगा। तो आप हमको थोड़ा बताइए कितना चेंबर है, कुछ मालूम है आपको? आप कॉन्ट्रैक्टर है सर इसका, आपको मालूम नहीं है कितना चेंबर अभी तक इनकम्प्लीट है, कितना काम इनकम्प्लीट है? सो आम्ही हांगासर लाइव करताले हे काम चालू आसतना। तो हे म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर तो आमकां विचारता कि कितना दिन अभी तक दिखाएगा म्हणून। सो आमी तेका सांगले की जब तक कंप्लीट होगा तब तक दिखाएगा। सो तेका आमी विचारले जाल्यार तो काय सांगपाक तयार ना आनी मातशे उडवा उडवीचे कसो अप्रोच घेवन तो हांगासून गेल्लो आसा। सो हे अशे तरेचे चेंबर्स सारखे फुटपाथाच्या मदीं आसात। सो ते धाकून घेवपा जाय, कारण जे तो धाकून घेवंक ना जाल्यार कोणूय पावसा भितर जर उदक बीन भरलें जाल्यार पडपाची शक्यताय जी आसा ती चड आसा। सो आजून पर्यंत स्मार्ट सिटीची कामां ही इनकम्प्लीटूच आसात अशें आमी म्हणपाक शकतात। आनी पावस रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट चालू जाल्लो आसा, घोग्यांनी पावस पडत आसा, तेन्ना हें काम बेगिनात बेगीन कंप्लीट जावचें नाल्यार अशा चेंबरांनी पडून कोणीय पडपाक शकता, अनर्थ घडपाक शकता आनी तो जावचो न्ही इतलीच आमची सगळ्यांची जी आसा ती एक कळकळ जावन आसा।